गजाल दिवचलची 9 वर्सां आदी पार्किंग एरियेत कपडे विकप्यांक पालिकेन सुवात दिल्ली। आता तांकां थंयच्यान काडपाचो यत्न चल्ला। पालिकेन असो निर्णय घेतला असलो तरी पसरकार म्हणटात आमकां मार्केटातच कायम स्वरूपाची सुवात दियात। बिचोली काउन्सिल मिटींग जाल्ली त्या वेळार जे वेंडर्स कपडे घेवन बसता तांची दुकानां काडपाची काउन्सिलान एक रेजोल्यूशन पास केल्लें। पूण जे वेंडर्स आसा ते सादारण 35 अशे वर्सां जालीं तांकां त्या जाग्यार बसता बिचोले आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तांणी बिजनस केल्लो आसा आनी आतां तांकां त्या जाग्याचेर जाल्ले पार्किंग एरियेन ते सादारण 9-10 वर्सां जालीं ते एकाच जाग्यार आसा। पूण त्या वेंडर्सांची एक मागणी आसा की तांकां एक दिवाळी पर्यंत तरी एक एक्सटेंशन दिवचें आनी तांची दुकानां काडची न्ही अशी तांच्यांनी मागणी केल्या। कित्याक तर आतां एक सिजन जातलो, फेस्टिवल सिजन आसा, तातूंत तांकां एक बरें बिजनस जातलो। पसरकारांनी आपली व्यथा मांडटाना त्यांची अवस्था कशी जाल्या तेवूय सांगले। कांय पसरकार फाटल्या 35 वर्सां सावन ह्या मार्केटात व्यवसाय करतात। आता उठा म्हणटकच भर पावसात खंय वचून व्यवसाय करप त्यांच्या मुखार पडलेलो प्रश्न। निदान चवथी मेरेन तरी बसपाक दियात, पालिकेन पसरकारांबरोबर उलोवप करचें आनी कायमस्वरूपी जागो दिवचो अशेंय तेंचें म्हणणें। आम्ही आता 9 वर्स झाले हांगा बसलेले आसा। म्युन्सिपाल्टीनीच आमकां बसलेले आसा कावन्सिलरांनी कितें आनी आतां आमकां तेणी म्युन्सिपाल्टीनी हे केलें की तुमी हांगासून उठा म्हणून। आतां आमी खंय वयतले पावसाळ्यांत आमचे भुरगे बाळा कशें करतले? आतां सिजन आसा चवथीची। म्युन्सिपाल्टीनी आतां आमकां रिक्वेस्ट करूंक जाय की आमकां खंय तरी आमी करता तेंचे कडेन की आमकां खंय तरी जागा दिया बरी, मागीर आमी हे करता। पहिले जागा दिया मागीर आमी उठता। माझे धाकटेशे कपड्याचे शॉप पहिले माझे एक पेन्ना ग्रिटिंगाचे बरे वर्सां पहिले माझे पेन ग्रिटिंगाचे एक ल्हानशे पायणीचो स्टॉल आशिल्लो आनी हांवें म्हाजे परिस्थिती बरी नासली म्हणून हांव ल्हानशे दुकान घालून बशिल्लो। शेवट म्हाका तेजें इलेक्ट्रॉनीक म्हणल्यार म्हाका भरपूर लुकसाण जाली। चायनाचे माल येवं लागले म्हणून हांव रिजेक्शन म्हाका जावं लागली। मागीर हांवें तें बंद केलें। मग कपड्याचे धंदे भितर पळोवया कितें तरी मेळटलें आसतलें म्हणून हांवें ट्राय केली। मागीर थोडेशें सक्सेसफूल जालो। तशें थंयच्यान म्हाका कोर्टाची ऑर्डर आयली। मागीर म्हाका थंयच्यान काडलें। मागीर हांवें गणपती मंडळाचे थंय स्टेजीर दवरले। थंय हांव बरेचशे 15-18 वर्स थंय हांवें धंदो केलो। शेवट ते आसता आसतना तेंचें कितें तरी हें जालें, कितें रिपेरी म्हण जालें। रिपेरी जाला म्हणून आमकां थंयच्यान शिफ्ट करून आमकां पार्किंग एरिया भितर आमकां हाडून बसयल्ले। बरें आतां आमी हांगा सेटअप जाल्लो आसा, 9 वर्स जावन गेली। जाल्यार आतां म्हाका आयकलें कितें तुमी हांगच्यान खाली करपाचो आनी दुसरे कडेन खंय तरी तुमी बसपाचो। आतां पावसांत एक कशें जातले, कशें बसतले ते कितें वेंडर म्हण आमकां तें एलाउड केल्लो आसता। वेंडर म्हण आमी भरपूर 30-35 वर्सां जालीं हेच लायनीक आमी बसून आमी पोट भरताले। आतां पावसांत खंय बसप हो प्रश्न आला। आमी ताका रिक्वेस्ट केली बाबा चवथ पासून तर आमकां हांगा बसपाक दी। मग चवथ जाल्या नंतर कितें कशें डिसिजन तुमकां कशें दिसता तशें तुमी आमकां खंय तरी बरें प्लेसर परत आनी हाडपाचे भानगडी ना। म्हणजे तुमचें कितें आसा वेंडर नाजाल्यार म्हणजे फिक्स कितें भाडें आसा तें बसयात आनी आमी खंय तरी बसून आमी पोटां भरपाक आमी प्रयत्न करता। आनी गोश्ट म्हणल्यार कितें आतां पावस आयलो न्ही, पावसाचें सिजन कांय गिरायक जायना आनी आमची बिचोली म्हण हांगा सारकें तशें प्रॉफिटेबल ना। मायनी खातीर आमी सारके भिजील आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।